नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे बरोबर आसात संघाचे आदले फुडारी आनी भारत माता की जय संघटनेचे मुखेली सुभाषबाब वेलिंगकार. नमस्कार. सुभाषबाब, तुमचें लोटांगण हें पुस्तक प्रकाशीत जाता आनी प्रकाशीत जावचे पयलींच तें गाजूंक लागलां. हाजें वेगळे वेगळे जे पळय पयलो आतां तुवें लोटांगण हें नांव आनी ह्या पुस्तकाचो विशय, तर ह्या वेळार तुमी ह्या पुस्तकान नवें कितें सांगलां? एक कितें आसा, काही फॅक्ट्स जे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या मातृभाषा बचाव आंदोलनाचे जाले ते सगळ्या लोकां पर्यंत वचूंक ना भितरल्यो गजाली. आनी भितरल्यो घडामोडी इतल्यो जाल्यो की ताका एका गजालीक तर इंटरनॅशनल म्हत्व आयलें. तें म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान केंद्रीय भाजपा नेत्यांच्या दडपणा वयल्यान एकदमूच आपल्या भुमिके वयल्यान यू टर्न केलो आनी आमी ताका लोटांगण म्हणटात. तत्वांची तडजोड केली आनी काल पर्यंत आंदोलनान संघ आशिल्लो आनी दुसरे दिसा सकाळीं संघ आंदोलनान ना अशी परिस्थिती हाडली. तर तें निर्णय जो जालो आनी ताजी इम्प्लिकेशन्स जी कितें कितें सगळ्या हातूंतल्यान जाली, ताचो परिणाम असो जालो की ज्या स्वयंसेवकांक भितर रावपाक जाय आनी काम करपाक जाय भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें, जाल्यार संघान रावून चलना. 50-60 वर्सां काम केल्ले संघ कार्यकर्ते, तांचेर अचानक अशी परिस्थिती आयली की ते संघाचें काम करपाक जाय जाल्यार ताणें BJPचो जय जयकार करपाक जाय, इंग्लीश मिडियमाक ग्रँट दिल्या ताचें समर्थन करपाक जाय, अश्यो अत्यंत तत्व सोडून काही गजाली करपाकचें टाळ्ळें तांच्यांनी आनी ते 95% लोक तातूंतल्यान भायर सरले. ताज्या बद्दलचो अपप्रचार सगळ्या देशभर सुरू जालो पद्धतशीरपणे. ताका तोंड दिवपाक म्हणून हें लोटांगण जें आसा ताजें. सो सुभाषबाब, तुमी एका बरोबर RSS आनी BJP दोगांय जाणांक एक्सपोज केल्यात? हय. ओके. कारण निमाणें कशें आसा की दोनूय हे एकामेकाक धरून आसात. भाजपा वयर सरला संघाच्या खांद्यार बसून. आतां तो संघ आनी ताजे भितर कितें रिलेशन आसा कळना, पूण दोगूय जाणां भितर एक कांय तरेचें एक वयर, कांय तरेचे एक संबंध, कांय तरेचे एक अशे तरेचे ते दोगूय जाणांक मिळून मिसळून सारके पावलां घालतात देशांत भितर. तर तुमी दोगूय जाणांक एक्सपोज करतकीर तुमकां अशें दिसना की तातूंतल्यान एक आपल्या बद्दल, एक तुमचे बद्दल ऑलरेडी तुमी एक टार्गेट केल्ले आहात, तुमी एक टार्गेटाचो विशय जातलो नॅशनल लेवलाचेर? आसा तो तसो. हय. तो रायट फ्रॉम द बिगिनींग आसा. हय. म्हणजे नॉर्मली एखाद्या स्टेटीन हाका स्टेटी मानिनाशिल्लो संघ, बरोबर, हाका विभाग मानता. बरोबर. तर विभागांतलो संघचालक जर काडून उडयतलो जाल्यार प्रांत संघचालकान ताका काडल्या जाता. पण हांगा केंद्रीय नेत्यांक दाखोवपाक जाय की अखिल भारतीय स्तरा वयल्यान आमी ताका काडला म्हणून मनमोहन वैद्य जे प्रचार प्रमुख आसा अखिल भारतीय संघाचे, तांणी 3 पत्रकां काडलीं म्हाका पदच्यूत केल्या नंतर. मागीर आनी कितें अशें गोंयच्या संदर्भान अखिल भारतीय संघाक हें काडचें पडलें. आनी पयले फावट म्हणजे हें दुर्दैवाची गजाल, आमकांय ताजी वेदना जाता, पण संघाच्या तत्वच्युतीमुळे हें हांगा जालें. तें म्हणजे आतां पर्यंतच्या काळांत संघ हो अभेद्य. म्हणजे 94 आतां 100 वर्सां फुडल्या वर्सा जायत आयलीं संघाक, पण केन्नाच अशा प्रकारची मोठी फूट स्टेट लेवलचेर अशी पडली ना. गोंयांत ती पडली, ताका कारणीभूत पूर्णपणे संघाचें लोटांगण भाजप कडेन हें आसा. बरोबर. तुमी सगळो संघ घेवन भायर सरले, हें एक अप्रूप अशें मानतात सबंद देशभर. कारण निमाणें कशें आसा की संघ जरी आसलो की प्रत्येक जण एक स्वयंभू स्वतंत्र आसता संघटनेन, ताजेर वयर अशें कोण नासता. ताका लागून एकलो मनीस गेलो जाल्यार खंय गेलो, कारण अशें कांय कडेन जालो अशें म्हणटात संघातले हय, की तो फुडारी गेलो, ताका पेल्यान काडलो, संघ आशिल्लो तसो चल्लो, फुडें चलत रावलो. पूण तुमी वतकीर सबंद संघ गेलो, ही जी पळय कितें प्रक्रिया जाली ही देशभर लोकांक अचंबीत अजापान फुडें पळोवपी आशिल्ली. सो हें कशें घडलें? तुमचो तांचेर पूर्ण कंट्रोल आशिल्लो काय एक विचारांचो जो पळय कितें राग तुमकां जसो आयलो तसो सगळे कार्यकर्त्यांक आयलो? हांगा एक वैशिश्ट्य गोंयचें अशें, हय, अनेक केरळानूय अशेंच आसा परिस्थिती. वैचारीक बेस जी आसा संघाची ती गोंयांत घालणारो बळकट करणारो एक प्रचारक गोंयांत येवंक लागलो, आयलो. आणि तो हांगाचो प्रचारक आशिल्लो ते म्हणजे दुर्गानंद नाडकर्णी. बरोबर. हे दुर्गानंद नाडकर्णी हे
अशें उपटसुंब न्ही ते बरोबर. हातूंतले. तर तांणी आमी सगळे स्वयंसेवक हे एजंट लागना आमकां देशभक्त जावपा खातीर. आमी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नेशन आनी भगवा ध्वज हो. हें ताणें आमकां शिकयलें. आनी त्यामुळे संघाचें एक तत्व एक चालकान वर्तित्व म्हणून जुनें सांगलें वतालें. बरोबर म्हणजे वयल्यान आत्म्या आयली काय ती पाळप अशें म्हणून. बरोबर. ताणें आमकां सांगलें की हो एकचालकान वर्तित्व हाजी जर वयल्याची तकली जर फिरली जाल्यार ताजें आयकप काय ना हें ठरोवचें पडटलें. तें देश हिताचें आसा काय ना तें पळोवन ठरोवचें पडटलें. ही वैचारीक बेस ताणें आमची स्ट्रॉंग केली संघाची. बरोबर. सो ताचे नंतर ती तुमी सामकी तळागाळान व्हेली, नवे कार्यकर्ते आयले, तांकां ही दिक्षा दिली अशें मानूं येता? ना, तशे रोल असतात न्ही. म्हजेर जबाबदारी ती आशिल्ल्या मुळे म्हजो प्रवासूय भरपूर आशिल्लो. हांवें जवळ जवळ 20 ते 22 वर्सां शेनवार आनी आयतार आनी सुट्टीचो दीस घरा काडलो ना. बरोबर मुक्कामी प्रवास, कार्यकर्त्यांच्या घरा कडेन रावप, कार्यकर्त्याक घेवन फिरप. बरोबर. तो कार्यकर्तो तुमी कशा पद्दतीन उलयता, चलता, कसो निर्णय घेता तें पळयता. हाजें अप्रत्यक्ष ट्रेनिंग मेळटा जें आमकां प्रचारकांनी दिलें. बरोबर. तर हें सान्निध्य जें आसा तें जितलें अदीक दिता पळय तितलें कार्यकर्त्यांचें ओड जी आसा तत्वां कडेन ही अदीक उरता. तुमचो आनी पर्रीकार एका तेंपार तुमी दोगूय जाणांनी सामकें मुळावण घालें भारतीय जनता पक्षाचें गोंयान भितर अशें म्हणूं येता. पूण ताचे नंतर तुमी दोगूय जाण एकामेका विरुद्ध अशे उबे रावले आनी दोगूय जाणां भितरले एक संघर्श लोकांक ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी पळोवपाक मेळिल्लो आसा. सो तुमचो खरो टार्गेट कोण, मनोहर पर्रीकार काय भाजपा? ना, खरें मनोहर पर्रीकारान जो निर्णय घेतलो हय तो सिंगल हँडेड घेतलो. बरोबर. लक्ष्मीकांत दुसरो चीफ मिनिस्टर जालो. लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक सुद्दां ताणें स्वतंत्रपणे निर्णय घेवपाक दिलें ना. आणि त्यामुळे एक पकड त्या हाजेर ताजी उरली. आणि मनोहर पर्रीकारान ज्यो कमिटी स्थापन केल्यो मातृभाशेच्या प्रस्नाचेर निर्णय घेवपाक, त्या कमिटीनी ताणेंच डॉमिनेट केलें. कमिटीचें वेगळें मत, मातृभाशेंतल्यान शिक्षण दिवंक जाय आनी ताका नाका आशिल्ले मुळे ताणें जें डावल्लें. सो सोल्ली मनोहर पर्रीकार ह्या सगळ्या एपिसोडाक रिस्पॉन्सिबल आसा. सो तुमचो खलनायक नंबर 1 मनोहर पर्रीकार. खलनायक नंबर 1 मातृभाशा प्रकरणी. पूण आनी कशे संघटनेन भितर आनी कोण आसात जांकां खरेंच तुमी मत परिवर्तन करपाचो प्रयत्न केला तेय बी सगळे पर्रीकारावर गेले अशें म्हणूं येता? ना, काही जाण आशिल्ले. कितें आसता, तरेतरेचे इंट्रस्ट्स आसता. सत्तेर गव्हर्मेंट आसा एखादें अशें म्हटल्या नंतर पदां मेळूंक शकतात. बरोबर. जवळीक असली काय नातेवाईकांची कामां जावपाक शकतात. जवळीक असली काय आपली पत मातशी वाडोवपाक मेळटा. मुख्यमंत्र्याक डायरेक्ट मेळपाक मेळटा. अशा पद्दतीच्यो जे हें येता सोयी सवलती ज्यो सत्तेक धरून आसता त्यो सोडटले कशे एकदम आकस्मीक. म्हणजे तुमी रोष पत्करतले, विरोध पत्करतले आनी टार्गेट जातले काय तुमी हेवटेन वतले, अशा प्रकारचो पर्याय जेन्ना आसता तेन्ना मनीस आपल्याक जाय आशिल्लें आमी हें निवडलें. बरोबर. विरोध निवडलो आनी ताणें जवळ. तेन्ना तुमकां दिसलें ना की आपूण एकलो पडलो म्हणून? ना, अशें म्हाका केन्नाच फील जावंक ना. कित्याक आज जी सगळी टीम आसा म्हाजे बरोबर काम करणारी, ह्या सगळ्यांनी गेल्या काही वर्सांत संघाचें काम उबें केलें. आनी एक सुभाष बाब एक आरोप तुमचेर जाता आनी हांवें बरयलां तो असो की तुमचो आनी मनोहर पर्रीकारांचो सदांच एक सुप्त संघर्श ह्या दोनूय संघटनेन चलतालो आनी तुमकांय राजकारणान इंट्रस्ट आशिल्लो. पूण तो इंट्रस्ट तुमकां फुलफील करपाक मेळना कारण संघान सांगलें ना तुमी पॉलिटिक्सान वचप ना, तुमी संघाचें काम पळयात. ताका लागून तुमी सदांच एक पर्रीकाराक शह दिवपाचो प्रयत्न सदांच केल्लो? एब्सोल्युटली ना. म्हणजे शेवट हें सगळें आंदोलन सुरू जाल्या नंतर एकदां एक पर्सनल मिटींग जाय म्हणून हांवें मनोहराक सांगलें. आनी अकॉर्डिंगली परवरीन जेन्ना फूट पडटली मागीर ना, फूट पडल्या नंतर म्हणजे आंदोलनाचो संघर्श चालू जो आशिल्लो तर ताच्या नंतर आनी हांवें सांगलें तूं चुकीच्या दिशेन वता आनी दोगांयचें नुकसान करतलो तो, बीजेपीचेंय करतलो. हांव बीजेपी उलयता आसतना आजचो बीजेपी उलयना. म्हाका जें कितें दिसतालें तो बीजेपी 21 वयल्यान 13चेर आयलो न्ही त्या वेळाचेर. हें नुकसान मनोहराक सहन करचें पडलें जें हांव सुचित करतालो तें. आनी संघाचें नुकसान जातलें एक फूट. तर त्यामुळे तूं हें करूं नाका. ताजेर व्हाया मिडिया आसा तो आमी पळोवया हें सांगतालो. हें आमचें कम्युनिकेशन आतां राग जो आसा तो ह्याच मुद्द्याचेर राग. ताच्या पलीकडेन पॉलिटिकल म्हत्वाकांक्षा म्हाका केन्नाच नाशिल्ली. ऑन द कॉन्ट्री आमी उलयताले पॉलिटिक्स इज बिलो डिग्निटी म्हणून.
एक सदांच एक लक्षात घेवपाक संघटना पॉलिटिक्सान येवचे पयलीं पॉलिटिक्सान येवपा खातीर काम करता. मागीर राजकारणान जशें येतगीर न्ही कांय कॉम्प्रोमायजीस करचेच पडटात. निमाणें तुमकां सत्तेर रावपा जाय आनी परत सत्तेर येवपा जाय. हो राजकारणाचो खंयचोय एक ध्येय आसताच. तत्वां ही आसातच. संघटनेन आसा म्हणसर तत्वां आशिल्लीं. BJPन येतगीर BJP आज इतली कॉम्प्रोमायज करता सगळ्या विशयाचेर. ती आज म्हणून ती आज नॉर्थ इस्टर्न पावली, म्हणून ती आज सावथ इंडियन पावली. सो वेगवेगळे कडेन वेगवेगळी भुमिका घेत मुखार वचप आनी हाजे एक 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 ध्येय किंवा एक तत्व आसता कॉम्प्रोमायज करप. सो पर्रेकारान पळय जें कितें भाशे खातीर कॉम्प्रोमायज केलें हें ताजें पळय ताणें पळय जो रोल स्विकारिल्लो भुमिका स्विकारिल्ली ती राजकारणांतली. मुख्यमंत्री येवपा जाय, BJP सतत पावराचेर येवपा जाय. सो ताजे खातीर कॅथलिकांक लागीं वचपाचो ताजें धोरण सदांच रावलां. मिशन सालसेत हें ताणें सदांच राबयलां. सो तुमकां अशें कित्याक दिसलें ना की हें ताजी पळय भुमिका ताका पुरक धोरण हें कितें आसा तें सांगता. म्हणजे अन्य राजकीय पक्ष आनी भारतीय जनता पार्टी वेगळो, जनसंघ पयलें आशिल्लो तो. बरोबर. दीनदयाळजी उपाध्याय ताजे प्रमुख आशिल्ले, म्हणजे विचार देणारे मनीस आशिल्ले, मार्गदर्शक, बरोबर. फिलॉसॉफर अँड गायड. तर तांणी एक राजकीय तत्वज्ञान बरयलां ह्या पक्षा खातीर. तें अशें आशिल्लें की ते अशें म्हणटात तांच्या चरित्रान जें प्रसिद्ध जालां, दत्तोपंत ठेंगडीन बरयलां तें. ते अशें म्हणटात की राजकीय पक्ष हांगा भारतांत तत्वाचें आचरण करणारोच जाय. आनी तत्वच्यूत जर जालो जाल्यार समजा हाणें कोणें प्रस्न विचारलो ताका की तुमी कितें करताले तत्वच्यूत जालो अशें म्हणून. तो म्हणलो हांव बरखास्त करतलो, दवरचो ना तो प्रस्न. बरें, परत दुसरें तयार केलें आनी तोय जर तत्वच्यूत जालो आनी भ्रश्ट जालो जाल्यार तो म्हणलो परत बुडयतलो म्हणून. देवान 10 अवतार घेवचे पडले न्ही ताका. आनी त्यामुळे कमिटमेंट ना आमचो कोणा कडेन. आयडियोलॉजी जी आसा एक वैचारीक भारतीय आयडियोलॉजी, सो कमिटमेंट राजकीय पक्षाची आसपाची गरज ना जनतेची, अशी मतां तांच्या मांडिल्ले कडेन अदीक अपेक्षा बाकीच्या पक्षां पेक्षा भारतीय जनता पार्टी कडेन अदीक आसा. स्वता आमी मानतात जो मेरेन पर्रेकार आशिल्लो BJPचो मुखेली कांय प्रमाणार तत्व पाळी. पूण आज जर पळयत पर्रेकार वतगीर कोणाकय घेतात, कशेय तरेन दारां उक्तीं दवरल्यात. इलेक्शना वेळार जिखपाचोच एकमेव ध्येय आनी कांय ना. ही भाजपा तुमी जी पळय स्वप्नांतली किंवा तुमी आतां जी नांवां सांगलीं जे संघांतल्या पठडींतल्यान आयिल्ले तांचो मेन भाजपा कसो आसतो तेन्नाच ताचो ध्येय हें सतत चलता अशें दिसता तुमकां? ना, ताचें डिटेरियोरेशन अधपतन हें पर्रीकारानूच सुरू केलें. 2012 पर्यंत हें जाता न्ही खडाजंगी आमची काही मुद्द्यांचेर. बरोबर. बारीक सारीक तुमी जेन्ना एडजस्टमेंट्स करता दॅट इज अंडरस्टँडेबल. बरोबर. पण ज्या वेळाचेर तुमी बेसीक तत्वां सोडटात, मूल फंडामेंटल्सूच सोडटा, बरोबर. वेन यू लीव फंडामेंटल्स इट इज नॉट ए पार्टी एट ऑल. ज्या फंडामेंटल्स खातीर जी आसा ती त्या फंडामेंटल मुळाशी पांयदळी तोडवपाक पर्रीकारा पासून सुरवात जाली. हें सगळ्यांक आमकां खबर आसा. आनी मागीर पर्रीकारांचा वारसा चालवणार म्हणजे कितें करणार तेंच करपाक जाय न्ही. सत्तेर जर रावपाक जाय जाल्यार येना केना प्रकारान कितेंय करपाक जाय. आज आमी केन्नाय म्हणटात आज पळय जी BJP आसा ती काँग्रेसी परस पास्ट म्हणून. कारण ज्या पद्दतीन चल्लो भ्रश्टाचार, ज्या पद्दतीन भ्रश्टाचारी लोकांक पावन करपा खातीर घेतात, दुसरे जे पळय कितें खंय BJPक संघर्श करपी आसा तांकां काबार करप. सो ह्या सगळ्या वाटचालीन भितर मूळ भाजपाक टोटल शेणला. हें तुमी सोंपला तो ना, तो इट नॉट एक्झिस्टींग एट ऑल. आनी काही जाण जे केडर म्हणून क्लेम करतात, संघातले केडर म्हणून क्लेम करतात, कांय ना. हांव जाणा म्हाका आतां 60 वर्सां जातलीं संघान ह्या हातूंतल्यान. त्या 60 वर्सांनी हांव जें कितें पळयता ह्या प्रत्येक मनशाक वळखता हांव. सामकें ताजी पाळां म्हणून वळखता. सामकी खरी खबर. आनी त्यामुळे कोण कितलो बुडिल्लो संघान तें म्हाका खबर आसा न्ही. तुमी खोटे केडर्स निर्माण केले आनी कितें केलें तें जनता तशें आयकना. म्हाका एक सांगात, भाजपा बदल्लो, संघाचें कितें आज संघ वायट परिस्थितीन पावला, ताची आवती काय जाल्या काय तो अजुनूय आपली तत्वां घेवन आसा? ना, म्हजो आमी जे सगळे भायर सरल्या तांकां डे बाय डे 6 वर्सां पयलीं भायर सरल्या आमी. आतां पर्यंत एकूण वृत्ती जर पळयली तातूंत संघ आनी भाजपा बरोबर आसा. संघ हो नंबर 2चेर आयलो हें लक्षांत येता. बरोबर. तो क्रमांक 1चेर ना आतां. खरें.
तत्वाच्या दृश्टीन काही गजाली पाळपाच्या दृश्टीन एक संघाचो एक वचक आणि दरारो आशिल्लो. जो जाय आशिल्लो सारकें. तो आतां उरलो ना. बरोबर. अखिल भारतीय पातळीचेर उरलो ना तो. बरोबर. आणि त्यामुळे ही स्थिती जाल्ल्यान काही जाण आतां फरफटत वता, तांकां तोंडूय उगडपाक मेळना. बरोबर. काझिनो ह्या प्रश्नी तुमची कितें भुमिका? सामकें. नो कॉमेंट्स म्हणटात ते. ड्रग्स फैलावल्या, वेश्या व्यवसाय, तातूंत कित्याक हाजेर जर मतां जर दिली जाल्यार ती भाजपाच्या विरोधानूच दिवची पडटली, सामकें. बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बरोबर. आणि म्हणून आज संघाची भूमिका नो कॉमेंट्स अशीच आसा. बरोबर. ती भूमिका ही बरोबर न्हय देशा हिताच्या दृश्टींतल्यान. सुभाष बाब, हातूंत भितर ह्या वेळार एक प्रश्न येता असो की निमाणें कशें आसा त्या चौकटीन उबें रावन भितर रावन झगड करप आनी भायर रावन करप. चौकटीन उबें रावन भितर रावन केल्ल्यान फायदो कितें आहा ती आपूण एटलिस्ट आपल्याक लागून ती संघटना तत्व पाळपी आसता, संघटना मुल्ल्यां घेवन उबी रावता. भायर येतकीर आतां तांकां मोकळें रान मेळ्ळें अशें तुमकां दिसना? ना, तशी शक्यता आसना. ओके. भायर आमी आतां हो गोंयांतली पयली फूट जी जाल्या ही मासीव जाल्या. बरोबर. देशभरान अशी जावना. बरोबर. ती वैचारीक आधाराचेर जाले. ताजी अपप्रचार करपाचो प्रयत्न संघान भरपूर केलो. व्यक्तिपुजा वेलिंगकरांची, बरोबर. व्यक्तिपुजा वेलिंगकरांची आशिल्ली जाल्यार तुमच्या भितर कोणाची आसपाक जाय आशिल्ली व्यक्तिपुजा, तांची रावली ना. बरोबर. आणि व्यक्तिपुजे खातीर इतलो ते मनीस बरोबर. राजकीय सत्ते कडेन झगडना. आणि त्यामुळे हें जें आसा प्रकरण एकूण की व्यक्तिपुजा आनी कितें अपप्रचार अशा तरेतरेचे, ताज्या पेक्षा सुद्दां एकत्र रावून एक नवो प्रयोग हांगाच्यान शुद्धीकरणाचो विचाराच्या हें आमचेर दायज आसा काय कितें परमेश्वरान दिल्लें अशें आमकां दिसता. सगळ्या कडेन जर भरकट्टा जर कितें जर आसत जाल्यार तत्वांक घेवन उबो रावणारो एक गट खंय तरी आसा. सगळे तत्वच्यूत ना अशा पद्दतीचो. तुमी राजकारणांनी प्रयोग केलो, तुमी स्वता उबे रावले पणजे मतदारसंघात. तुमकां एकूण हें वातावरण कितें दिसलें? कारण निमाणें कशें आसा आतां BJPक संघाची गरज उरली ना, तांकां भायल्यान अशे तरेची मदत करपाची गरज. ताणें आपल्याली एक यंत्रणा पूर्ण प्रबळ यंत्रणा केल्या आनी BJP म्हळ्यार आज इलेक्शन जिखपी मशिनरी जाल्या. सो तांकां कोणार तुमकां अशें फ्रस्ट्रेशन येवना की तुमी पराभूत जाले, तुमचे संघटनेचे लोक पराभूत जाले, कांय जाणांची डिपॉझीट गेली. सो हें सगळें फ्रस्ट्रेटींग म्हणजे आसा तें आपूण बरो आशिल्लो आनी आपूण भायर आयलो आनी आपूण त्रासान पडलो. आपूण आपल्याली एक जी पळय कितें आपण एक शिदोरी आशिल्ली ती पणाक लायली. ना, म्हाका दिसना. एक कितें जालें, आमी गोवा सुरक्षा मंच जो काडलो वो भारत माता की जय दिसलो म्हणून काडलो अशें जालें ना. तो अशा खातीर काडलो की भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाक महाराष्ट्रवादी गोमंतक जर भायर सरिल्लो बेगीन सत्तेंतल्यान जाल्यार पूर्ण पाठिंबो तांकां दिवप म्हूण ठरिल्लें. आमकां गोवा सुरक्षा मंच भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाक भारत माता की जय तेन्ना जावना. बरोबर. तर तो काडचो पडटलो हाची कल्पनाच नाशिल्ली. आणि सुदीन ढवळीकर भायर सरले ना त्या सगळ्या हातूंतल्यान. तांकां लेट जालो म्हणजे डिसेंबरान बेशन ताणें हें केलें. म्हणून आमी तांकां तंबी दिली की 2 ऑक्टोबराक पासून आमी सुरू करतले म्हणून. आणि आमकां करची पडली ती. केली म्हणटूच एनटीटी राखची पडली. आमी ऑन अवर ओन आमी जर भाशा सुरक्षा मंचान नाशिल्ले जाल्यार आमी भारत माता की जय हो निर्णय केन्नाच घेवचे नाशिल्ले. ताजें कारण राजकारणांतल्यान समाज परिवर्तन जाता हाजेर म्हजो विश्वास ना, आमचो कोणाचोच विश्वास ना. अशी स्थिती आसा. सुभाष बाब, एक म्हत्वाचो प्रश्न उरतात ह्या सगळ्या हाजो एक वैचारीक आढावो घेतकीर की तुमी मातृभाशे खातीर तुमी थळाव्या भाशांक प्रतिश्ठा मेळची, शिक्षणाचें माध्यम जावचें म्हणून प्रयत्न केलो. पूण लोकांक जाय ह्यो शाळा चलिल्ल्यो, लोकांक जाय आपली भुरगीं तातूंत गेल्लीं, लोकांक जाय शिक्षण मोठ्या प्रमाणाचेर प्रादेशीक भाशेंतल्यान राज्यभाशेंतल्यान जाल्लें. हांगा परिस्थिती कितें जाल्या जाणा, हांगा फॅशन तुमकां ठरयता तुमी कितें करपाचें तें. म्हणजे गरिबाचो भुरगो जर आसा, श्रीमंताचो भुरगो जर इंग्लीश मिडियमाक वता जाल्यार गरीबूय पोट मारून आपलें ताका इंग्लीश मिडियमाक घालता अशी फॅशन. पण हें कशें आसा जाणा की हांव एखाद्या पेशंटाक दोतोरागेर व्हरतां किंवा हांव पेशंट दोतोरा कडेन वता आनी दोतोराक डिक्टेट करता, दोतोर म्हाका तूं हें वखद दी आं म्हणून. बरोबर. वखद हांवें डिक्टेट करपाचें काय दोतोर डिक्टेट करतालो. देशांतले शिक्षण तज्ञ हे दोतोर हाजे बरोबर ते करतात तें आज जायना अशें जाता. बरोबर. ताज्या मुळे समाजूच भोगता आनी भोगतालो हाज्या फुडें. कारण शिक्षण आमी पळयतात इंग्रजीचो प्रसार वाडत चल्ला. चडांत चड इंग्लीश शाळा येतात, भुरगे थंय धाडटात आनी प्रादेशीक भाशांतल्यो शाळा कश्यो चलतल्यो हो प्रश्न आज सगळ्या वेवस्थापनाक पडला. तर हाजेर आतां जाप कशी सोदप म्हणजे ताजेर पर्रेकारान तातूंतल्यान कांय
एक तातूंतल्यान वे आवट काडिल्लो की ना इंग्लीश शाळा इंग्लीश शाळा चलतल्यो पूण अशें अनुदान आमी चड अनुदान आमी प्रादेशीक शाळांक दितले, बरी पाठ्यपुस्तक करतले, टिचर्स ट्रेनींग करतले, शाळांक चड इक्वीप करतले. पूण फुडें कितें जालें म्हणटा तातूंतलें पर्रीकारान जें सांगिल्लें हय 15 गोश्टी सांगिल्ल्यो जाल्यार 15तली एकूय गोश्ट पर्रीकारान केली ना. आणि ताज्या नंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री असताना 400 रुपया पर स्टुडंट पर मंथ असो एक ग्रँट मराठी कोंकणीक ताणें डिक्लेअर केलो. बरी स्कीम आशिल्ली ती डॉक्टर प्रमोद सावंतान मारून उडयली. आणि त्यामुळे गव्हर्मेंटान आवळो गळो. खरें म्हणजे आमी विद्याभारती म्हणून शाळा चलयल्या आणि त्यो यशस्वी करून दाखयल्या. म्हणजे एखादी एजन्सी जर उभी रावली तत्वनिष्ठ बरोबर ध्येयवादी जाल्यार हांगाच्यो शाळा आमी जगोवंक शकतात. आमच्यो शाळा ज्यो परिवारांतल्यो आसा त्यो सगळ्यो मराठी माध्यमाच्यो आसात आणि त्यो शाळा एडमिशनां फूल जातात ताका. आमचे कडेन जागा ना म्हणून एडमिशनां ना. म्हणजे अशें न्ही की डिमांड ना ताका अशें न्ही. तुमी बरें शिक्षण दिवंक जाय गुणवत्तापूर्ण सारकें जाल्यार लोक येतात अशा पद्दतीन आसा. तुमी इतलो संघर्श तेन्ना चलयताले तेन्ना केंद्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तुमच्या फाटल्यान रावलो ना? पर्रेकाराचें कान धरपाची जबाबदारी तांची आशिल्ली की बाबा हें चूक आमी देशी भाशांक प्रोत्साहन दितात, हातूंतल्यान एक राष्ट्रवाद आमकां तयार करपा आसा जें भाजपाचें ब्रीद. हें अशें जालें ना? वयर आमचें आंदोलन करून आमी भायर सरल्या नंतर सुद्दां तडजोड केल्या नंतर सुद्दां मोहनजी भगवतांची एक भोपाळाक हें जालें आणि संघान मातृभाशेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आतां वेगवेगळे प्रचारक सगळ्या ठिकाणी काडपाचें बी अशा पद्दतीन निर्णय घेतलो. ताच्या पयलीं निर्णय घेतिल्लो. पण जालें कितें ताजें की हांगा तडजोड जाल्या उपरांत ताजो मान्य केली अशें जालें ना तें. म्हणजे आपुणूच जें कितें ठरयता ताजेर आपुणूच उदक फेरप अशा पद्दतीचो हें जालें हांगा. सो तुमच्या ह्या पुस्तकांतल्यान भाजपाचो जालोच पूण संघाचोय राष्ट्रवाद कितलो ठिसूळ पांयार उबो आसा, कितलो कमकुवत पांयार उबो आसा हें इस्टाब्लीश जावंक शकतलें. ही दुर्दैवी गोश्ट. पण गोंयांतल्या उदाहरणा वयल्यान संघ ठरयता एक आनी करता दुसरें अशा प्रकारची एक अविश्वसनीयता निर्माण जाली. राजकीय सत्ता जर नाशिल्ली बरोबर जाल्यार विचित्र परिस्थिती हांगाच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणणाऱ्या लोकांचेर येवपाची. बरोबर. निमाणें कशें जाणा सुभाष बाब की शिक्षण हो सुद्दां एक राजकीय विशय. शिक्षण खंयचे भाशेन जावचें, कोणें शिक्षण दिवचें, शाळांक अनुदान हें सगळें पॉलिटिक्साचोच एक भाग आसा. तो हो आतां हाजे फुडें ह्या प्रश्ना कडेन कशें पळोवप? कारण आमी पळयलां गोंयान भितर भाजप येत आसा, ते जर तांकां सदस्य कमी पडले तर भायल्यान विकते घेतात. केंद्रान भितर BJP आनी तांचे ही विचारसरणी स्ट्रॉंग जायत. सो ह्या अशे तरेच्या तत्वांक आमचो फ्युचर कितें? ना एक कितें आसा पापुआ गिनी म्हणून एक राष्ट्र आसा ल्हान. बरोबर. त्या पापुआ गिनीन 350 मातृभाशा आसात वेगळ्या वेगळ्या हातूंतल्यान. ते अशें समजतात की आमी एक राष्ट्र आसात म्हणून हे राष्ट्र म्हणून उबे रावले ते. तांणी तज्ञ नेमले आणि तांकां एक रिपोर्ट सबमीट करपाक लायलो. त्या तज्ञांनी दिला तुमी जे अधोगती पावल्या तुमची म्हणजे विकासाच्या दृश्टींतल्यान तुमी काबार जे जाल्या ताजें कारण तुमी इंग्लिशींतल्यान शिक्षण घेतलां म्हणून सगळें आणि तुमच्यो भाशा सोडल्यो म्हणून. पापुआ गिनीन त्यो 350य भाशा रिवायव करपाचें ठरयलें आणि आज गेली म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं तांच्या प्रगतीचो आलेख वाडटा. कित्याक सगळ्योच गजाली ज्यो आसा जें एक मेंटल जें आसता देशभक्तीचें, आपल्या देशाच्या संस्कृतीशी एकरूपतेचें तें त्या भाशेंतल्यान मेळटा हें थंय सिद्ध जालें आंतरराष्ट्रीय हाज्या दृश्टीन. सुभाष बाब म्हणजे कार्यावळीत सोंपयता आसतना म्हाका म्हजो निमाणो प्रश्न आहा. तुमचें पुस्तक लोटांगण हें BJP आनी संघांक दोगूय जाणां एक्सपोज करपी आनी एक तत्व घेवन मुखार वता. लोकांनी तें कित्याक वाचचें हें आमच्या वाचकांक आमच्या पळोवप्यांक तुमी लोकांनी अशा खातीर वाचूंक जाय की एक म्हणजे काही घटना कितें कितें बारीक जाल्यो त्यो लोकांक खबर ना आनी फटींगपणां करपाक सुरू जाल्या. म्हणजे जालां ताज्या पेक्षा उलटें सांगप सुरू जालां एक. आनी दुसरी गजाल की ह्यो सगळ्यो गजाली जावन सुद्दां समाजाचें एक अंग उबें रावता तत्वा खातीर. बरोबर.
म्हणजे बीज जशें शेतकरी सगळें खायना पिकयल्लें थोडें बिजाक म्हणून दवरता पळय बरोबर. तशें समाजाच्या फुडल्या वाटचालीच्या दृश्टींतल्यान बीज राखून दवरपाची ते कितलें बीज आसता दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट पण बीज दवरूंक जाय म्हणजे नोआ आसात किंवा आमचो मनू आसात तो प्रलय आयल्या नंतर ताणें ते एक 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 स्पिसीज ज्यो आशिल्ल्यो त्यो बोटीन घालून तो गेलो न्ही घेवन ताजें तें बीज तें त्या बीज रुपान तरी हें शिल्लक आसपाक जाय अशें आमकां दिसता तें आमी करीत आयल्यात. बरोबर. धन्यवाद तुमकां. सुभाष वेलिंगकरांचें लोटांगण हें पुस्तक येता. हें पुस्तक इंग्लिशीनूय येवचें अशें म्हाका दिसता. इतल्या खातीर हांव एक अशें मानपी की जी विचारधारा घेवन कोणी मुखार येता किंवा विचारधारेंतल्यान फुटून जे लोक आपलो एक वेगळो प्रवाह निर्माण करतात ताणें ह्या संदर्भांत बरोवन दवरपाक जाय कारण फुडले पिळग्यांक तें वाचूंक मेळपाक जाय. फुडले पिळग्यांक परिस्थिती कितें आशिल्ली, राजकारण कितें आशिल्लें आनी खंयच्या राजकारणांतल्यान कितें घडटा तातूंतल्यान फुडें कितें जाता हें समजून घेवपाची तांक किंवा अभ्यास करपाची अशे तरेचो आलेख घेवपाची संद अशा पुस्तकांतल्यान मेळटा. तुमी हें पुस्तक बरोवन सामकें बरें केलें अशें म्हाका दिसता आनी हें पुस्तक गोंयच्या राजकारणाचो अभ्यास करपी, समाजकारण आनी शिक्षण पद्दतीचो अभ्यास करपी हांकांय खूब बऱ्याक पडटलें अशें म्हाका दिसता. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी मुलाखत दिली तुमचो हांव उपकारी आसा. पळयत रावात गोमंतक TV.